बरें जालें फादर तूं आमकां वाटेर मेळोन आमी तेगूय जाण येताले तुका भेटोन तुमचें कितें जालां कोणें कितें म्हटलां कित्याक लागून तुमी आयल्यात मेळूंक गेल्या आयताराक फादर दुसऱ्या मिसाक सोयीक आमकां मेवलो एका बांकार बसोन तुजो शर्माव आयकोन उगडलें आमचें मन देखून हें सगलें पावलें घडोन हो शर्माव हांवें बायबलांतलो सांगलोलो देवा बाबार्थान तुमी मारात उलो मागलोली वोस देव तुमकां दितलो आनी मेवले म्हणून देवाक वाखाणचो तुजो शर्माव आयकोन हांव काजाराक आयलोलो तुवें बरोच पिवोन सारको हांव टायर्ड जालो देवाक सांगलें सालवार कोर म्हूण पूण एक्सिडंटाक सापडलो तुजें कितें जालां सामकां सोबे माजार सगल्यांक खबर दी आमकां सांगून पुनाव येतालो वेळ म्हाका जातालो मुंबयचे बशीन गेलो बसून खऱ्या भावार्थान देवाक मालो उलो देवा म्हाका पुना पावय म्हणून दोळे उगडले कितें हांवें पयले मुंबय पावला म्हूण आयले कळोन तुजें कितें जालां तें पयलें सांग कित्याक ओगी रावलाय तोंड करून ल्हान बिये नाका सोसावूं केन्नाच कायतान आमचो पातकूर तुजी कोणचो ना रे घाण तुडू घेवन कॅसिनोन गेलो व्हडलें करून ताण देवा लागीं मागलें म्हाका बरेंच दी म्हणटा तुडू काबार जालें आतां कोणूच दिना मान तुमचे ते गायचे विचार म्हाका आतां कवले सोंके कितें तें आयलें समजोन काजूची बीळ आयल्यार तुमी म्हाका सांगात कसलें झाड येतोलें किल्लोन कसली पिशापोणा फादर तूं उलयता काजूचे ते झाड येतोलें किल्लोन जे तूं ओमताय ते पिकता विसरो नाकाय आतां सारकें आमकां आयले कळोन शिकनार जावन जायतीं पुस्तकां शिकतात पूण पवित्र पुस्तक शिकोवंक कित्याक विसरतात अर्दें गिन्यान सदांच भिरांकूळ म्हणटात हाकाच लागून असल्यो घडण्यो घडूंक पावतात फादर आयसान आमी तुका भास दिता फाल्यां तान पवित्र पुस्तक शिकोवंक येता जिवीत आमचें देवाक आमी भेटयता आनी आयसान आमी